येसू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवाच्या राज्यांतून तूं चड पयस नाय. आतां आयकल्लें वांजलाचें उतर हें. एक शास्त्री जेजू सरशी येवन एक भोव बऱ्यांतली बरी झाप दिता. आमी सांगीत ह्या शास्त्र्याचो आज ग्रॅज्युएशन डे. ताचो ग्रॅज्युएशन डे कित्याक जेजू ताका सर्टिफिकेट दिता. आज कोर्स कंप्लिटेड, तुजें शिकप जालें, तूं सर्गींच्या राज्याक लागीं आसाय. सर्टिफिकेट दिली जेजून. कितें सांगलें ताणें? तितलें स्पेशल कितें सांगलें? खंडीत जावन हो शास्त्री जेजूच्या शिशां पैकी नातुल्लो. शिशां सांगता वा जेजूची शिकोवण सदां आयकून आसलो मनीस न्ही. बगार ताचो मेस्त्री दुसरोच आसलो. राब्बी सांगता, खंयच्याय एका राब्बी सांगता शिकलो जावंक पुरो, पूण जेजूक फॉलो करतालो. जेजू कितें सांगता आयकतालो. एका रितीन आमी म्हणयत हाचे एक करेस्पॉन्डन्सी कोर्स म्हणयत. जेजूक आयकून एग्जाम बरयली ताणें. आनी आज जेजू सर्टिफिकेट दिता आनी म्हणटा तूं सर्गींच्या राज्याक लागीं पावलाय. कितें सांगलें ताणें? तितलें स्पेशल. ताणें म्हणलें इतलेंच, देवाचो आनी पेल्याचो मोग करचो, सर्व होम बलयां आनी बेटवण्यां आनी बलिदानां प्रास भोव वतें. एका शास्त्र्यांतून असली जाप मेळची भोवशा जेरुसलेमांत त्या काळार एक विशेष. कित्याक म्हळ्यार जेरुसलेम टेंपलांत कितें चलतालें म्हळ्यार देवाचें आराधन मागण्या ध्यानाचें न्ही, बगार बलिदानाचें चलतालें. आनी तांतूय एक ग्रेड आसली बलिदानां भेटोवंक. दुबळो जाल्यार कोवड्याचें पील, आनी इल्लोसो मध्यम वर्गाचें जाल्यार पारवो, आनी इल्लेशे पयशे आसा जाल्यार शेळी, आनी ग्रेस्त जाल्यार पाडो. अशें बली भेटोवच्या ती एक ग्रेड आसताली. आनी हो शास्त्री म्हणटा ह्या सर्व प्रास भोव गरजेचें कितें म्हळ्यार देवाचो आनी पेल्याचो मोग करचो. आनी त्या देखून जेजूक भोव संतोश जाता आनी म्हणटा तूं देवाच्या राज्याक लागीं पावलाय. म्हळ्यार आत्मीक जिणेंत आनीक तूं चडीत उंचायेक पावलाय. तूं आनीक जेजू देवाक लागीं जावन जियोंक तूं आशेताय. देखून जेजूक भोव संतोश जालो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी समजूंक जाय मोग जावचो आनी मोग करचो हाच्या मदें एक तफावत आसा. मोग जावचो म्हळ्यार कितें? मोग करचो म्हळ्यार कितें? मोग जावचो आमी म्हणटा लव एट फर्स्ट सायट म्हणटा आमी. पळयल्ले कुठले मोग जालो, मोग जावचो ऑटोमॅटीक. मोग जावचो ऑटोमॅटीक. पूण मोग करचो म्हळ्यार एक विंसवण. मोग करचो एक विंसवण. मोग जावचो ऑटोमॅटिकली तुका लायक जाता देखून तूं मोग करताय. पूण मोग करचो म्हळ्यार तांतूं डेफिनेट जावन एक विंसवण आसा. तुवें करची विंसवण आसा. चिंत्या देवाच्या मोगांत आनी पेल्याचो मोग करच्यांत कितें तफावत? देवाचो मोग करचो म्हळ्यार भोवशें इल्लेशें इजी, इल्लें सुलभ. कित्याक म्हळ्यार आमी मागणें केल्यार, बलिदानां भेटयल्यार, हें पुरो केल्यार, आराधन आनी कितें केल्यार पावता. कित्याक देवाक आमी मुखामुखी पळयना. तो आमच्या भितर आसा, सर्गीं आसा म्हणटा हांव. आनी तशें देवाक मानवाचें तसलें हें सगळें आमी करता म्हणटा हांव. भोव बरें. पूण पेल्याचो मोग करचें मस्त कश्टाचें. चिंत्या कोणें कितें गी जेजू विशयांत म्हळें. आजकाल कोण कोण कितें कितें म्हणटा जेजू विशयांत, मदर तेरेसा विशयांत, मरिये विशयांत कसली कसली बरपां येतात आनी कितें येतात. चिंत्या कोणें एकल्यान संवसाराच्या खंयच्याय एका कोणशार जेजू विशयांत कितेंय नाका जाल्लें सांगलें. चकडांक दुखता गी ना? चकडांक दुखता. हांगा आसले हर एकल्याक दुखता न्ही. जेजू विशयांत म्हळें आमकां राग येता, आमी ताका गाळी हाडटा, ताणें केल्लें सोवनय म्हणटा. तेंच तुज्या कोणाय एका क्रिस्तांव भावा विशयांत, भयणी विशयांत सांगलें, आमकां दुखता गे. भोवशा ना. आमी म्हणूंक पुरो कोण ना, ताका जायचें आसलें. भोवशा ताका जायचें आसलें. जेजू विशयांत सांगल्यार आमकां दुखता. पूण आनी एकल्या म्हज्या भावा भयणी विशयांत तेंच उतर सांगलें जाल्यार आमकां तितलें व्हडली दूख बगना. तर आमी
देवाचो मोग करच्यांत पेल्याचो मोग करच्यांत तफावत आसा म्हूण जालें. देवाचो मोग करच्यांत पेल्याचो मोग करच्यांत तफावत खंडीत आसा. देखून हांवें म्हळें मोग म्हळ्यार जावचो न्ही, मोग करचो, एक डिसिजन. 5 विशेश संगती मोगा विशयांत हांव सांगूंक सोदतां. पयल्यान पयलें लव इज अ डिसिजन टू शेअर. लव इज अ डिसिजन टू शेअर. वांटून घेवंक तुवें करचें बी सोड. मोग म्हळ्यार एक्सटेंशन ऑफ हार्ट म्हणटात. काळीज रुंद करचें, काळीज विस्तारचें म्हणटात. आमच्या संवसारी जिवितांत वेवहारीक संगतींनी आमी विस्तारचें, एक्सटेंशन करचें म्हळ्यार एकाक एक कुडसून व्हरचें. एक शॉपाक आनी एक शॉप आनी एक शॉप अशें कुडसून वचो. एक जागो काण गेलो आनी एक जागो काण गेलो आनी एक जागो, एकाक एक कुडसूनच वेता. पूण मोगांत हर एक संगती कळवून येवच्यो. ह्या वेवहारीक संवसारांत एकाक एक कुडसल्यार आमी एक्सटेंड जावन आसा, विस्तारून आसा म्हूण अर्थ. पूण मोगांत आमी विस्तारचें म्हळ्यार जाता तितलें आमी वांटून घेवचें. वांटून घेवचें म्हळ्यार प्लस की मायनस? प्लस की मायनस जाता आमी. पूण मोगांत संबंदांत एकामेकाच्या भाव बांदवपणांत वाडत येता. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, लव इज अ डिसिजन टू शेअर. लव इज अ डिसिजन टू शेअर. वांटून घेवचें. वांटून घेवचें म्हणटा आसतना तितलें सुलभ न्हय. तितलें सुलभ न्हय. कोणाक आमी पसंत करता, कोण आमकां लायक आसा तांच्या लागीं शेअर करूंक आमकां सुलभ. कितेंय तें आमच्या लागीं आसतलें, चड वा उणें. आनी एकल्याक दिवंक म्हणटा आसतना आमी कोण आमकां मोगाचें आसात, लक्षिल्लीं आसात, दिवंक सुलभ. पूण कोण अनउपकारी आसा, कोण आमच्या चिंतपा प्रमाणें चलना, एक थँक्स सयत म्हणना, तसल्याक इल्लेशें कुमोग करचें म्हणटा आसतना एक डिसिजन करचें पडटा. साबार फावटी नेगेटीव डिसिजन करता. हाका कित्याक दिवचें, हांव दिना. असलो मनीस हाका कितलें केल्यार पावना, हाका हांव दिना, हाका हांव हाच्या लागीं म्हज्या लागीं असलें हाका हांव शेअर करून दिना. नेगेटीव डिसिजन करता. तेंच तसो मोग करचो म्हळ्यार तो कसोय आसूं दी, कितेंय आसूं दी, देवा मुखार म्हजें कर्तव्य कितें तें हांव करतां. हो जावन आसा मोग. हें जावन आसा डिसिजन. देखून लव इज अ डिसिजन टू शेअर. दुसरी सांगात, लव इज अ डिसिजन टू केअर. हुस्को दाखोवंक हांवें करची बी सोड. हुस्को दाखोवंक म्हळ्यार आनी एकल्याच्या सांगात रावचें, आनी एकल्याक पाठिंबो दिवचो, आनी एकल्याक उत्तेजन दिवचें. मोशा इस्कलांत जावं दी भुरग्यांक शिक्षकां आसात. शिक्षकांक मस्त कश्टाची गजाल कितें म्हळ्यार सक्कड भुरग्यांक एकच रीत पळोवचें. हर एक टिचरीक एक फेवरेट म्हण आसतात. भुरगीं थोडीं फेवरेट आसता, कित्याक तीं हुशार आसात शिकपांत, हर एक संगतीन मुखार आसात. तशें म्हणटा आसतना ऑटोमॅटीक जावन तांचेर चड मोग आसता, अभिमान आसता, गौरव आसता, आनी तांकांच चड उत्तेजन दिवचें आसता. अशें म्हणटा आसतना थंयसर तो मोग म्हण जालो ना. कोण शिकपांत उणी आसात, फाटीं आसात, तांकां जर उत्तेजन दिवंक हांव तयार आसा जाल्यार तें एक डिसिजन. कश्ट आसा तें, पूण हांवें करचें एक डिसिजन. लव इज अ डिसिजन टू केअर. हुस्को घेवचो. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, हुस्को घेवचो म्हणटा आसतना उत्तेजन दिवचें, बरीं उतरां उलोवचीं, आनी एकल्यान केल्लें बरें काम पळोवन ताका बरें जालां म्हणचें. जबार फावटी आमी मस्त सुराती, खाली कोणें कितें बरें केल्लें एक बरें जालां म्हूण सगळ्यांक सयत सुरात पण आमचें सुटाना. ताच्या बगार आमचे भितरच चिंता, वो कित्याक करता, कितेंय फायदो आसतलो हाका, कितेंय हाचे फाटल्यान अजेंडा आसा. म्हळ्यार आमी जाता तितलें नेगेटीव चिंता त्या विशयान. बरें केल्यार हांगासर लव इज अ डिसिजन टू केअर म्हळ्यार आनी एकल्याक ताणें बरें केलां जाल्यार बरें केलां म्हूण सांगचें. हें एक म्हजें डिसिजन. जावं पुरो मतींत मस्त आसा, तो मनीस ताचें बॅकग्रावंड म्हाका कळीत आसा, तो कितें करता कळीत आसा, पूण ह्या घडये ताणें केल्लें काम बरें, ताका एप्रिशिएट करया. तिसऱ्यान, लव इज अ डिसिजन टू एक्सेप्ट. आनी एकल्याक वळखून घेवंक हांवें करची विसवण, आनी एकल्याक एक्सेप्ट करूंक हांवें करची विसवण. कित्याक ही विसवण हांव सांगतां, कित्याक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जायत्यो संगती एडजस्टमेंटार चलतात. जायत्यो संगती एडजस्टमेंटार चलतात. पुरो हांवें सगल्यांच जायना, वा आनी एकल्यान सगल्यांच जायना. दोगांयनी एकामेकाक समजून सोडदोडीन चलचें पडटा. बस सर तुमी वेतात, दुंब पोले पिरो पोले, कित्याक एडजस्ट करा.
सकड्यांनी वसाचे एक एकल्याचे न्ही सकड्यांनी वचूंक आमकां देखून आमी एडजस्ट करचे इल्लेशें एडजस्ट करचे खंयसर गेल्यार आमी एडजस्ट करता एकामेका आनी हें जावन आसा एक डिसिजन सबार फावटी आमकां एडजस्ट करूंक जायना एडजस्ट करूंक मस्त कश्ट जाता एक्सेप्ट करूंक कश्ट जाता कित्याक जावंक पुरो तुमी बसार वेतात बगलेची सीट आनी एकल्या सोंड दिवंक कश्ट जाता वा आनी एक मनीस येवन आमच्या लागीं रावलो जाल्यार आमी चिंतचें आगात बसता गे खंय मुखार वचों दी फाटीं वचों दी आमची सीट न्ही ती जाल्यार रे आमच्या मतीन तें आसा इट इज अ डिसिजन टू लव डिसिजन टू कितें एक्सेप्ट आमकां कांय लॉस ना ताणें बसुल्ल्यान तरी पूण आमची मोत उलटाच चिंता हांगासर जाय डिसिजन हांगासर आमी एक विसवण करूंक जाय आनी हांगासर विसवण केल्यार मात्र हांव तसो मोग करता म्हूण दाखयता आनी निमाणें लव चवथें लव इज अ डिसिजन टू रेस्पेक्ट लव इज अ डिसिजन टू रेस्पेक्ट गौरव दिवंक आमी करची विसवण आमी सडाव जावन गौरव दिवचें म्हळ्यार कोण बरें न्हेसला कोण बरें उलयता बरें इंग्लीश कळीत आसा वा खंयची भास बरी कळीत आसा वा ताका बरो सांबाळ आसा तसो जाल्यार आमी इल्लेशें रेस्पेक्ट दिवन उलयता तेंच एकलो पेपरवालो आयलो जाल्यार गुजिरी वर्सो आयलो जाल्यार कोयर वर्सो येता जाल्यार वॉचमॅन आसा जाल्यार असोल्यांक आमी सबार फावटी कॅरच करना तांकां एक विशय करना कित्याक आमकां आनी ताका आमचें लेवल समाना मट्ट समाना वय गे हांगासर जाय डिसिजन हांगासर जाय डिसिजन कित्याक मोग म्हळ्यार गौरव दिवंक हांवें करची विसवण म्हाका जर म्हजेर गौरव आसा जाल्यार ऑटोमॅटीक जावन हांव हर एकल्याक गौरव दिता तो कोण जावं दे कितेंय जावं दे कोण जावं दे कितेंय जावं दे कसलोय जावं दे हांव गौरव दिता हो जावन आसा मोग आनी निमाणें लव इज अ डिसिजन टू फॉरगिव लव इज अ डिसिजन टू फॉरगिव बगसूंक हांवें करची विसवण बगसाणें जर म्हाका जाय म्हण हांव आशेतां जाल्यार हांवें केल्ली चूक धांपून व्हरचें आनी एकल्यानी समजचें म्हण हांव आशेतां जाल्यार हेंच हांवें आनी एकल्याक करूंक आसा आनी एकल्याक हांवें बगसूंक एक घट्ट निश्चय करचें एक विसवण करचें आनी हांगासर हे सगळी विसवणी करता आसतना ह्यो सगळी विसवणी करता आसतना आमकां दुखता इतल्या सुलाभान विसवण करूंक जायना आमकां दुखता आनी हें जावन आसा भोव गरजेचें हेंच जेजू त्या शास्त्रतें दाखोवन म्हणटा जें कितें तुवें सांगलां तें निजायेक खरें कित्याक बलिदानां भेटोवंक मिसाक वचोंक नोवेन करूंक आराधन करूंक आमकां सुलभ पूण ह्यो सर्व मोगाच्यो विसवण करूंक आमकां दुखता आनी दुखल्यार मात्र तो मोग दुखल्यार मात्र तो मोग आनी जेजू आमकां सांगता जें कितें म्हज्या ल्हाना भावा भयणेक तूं करताय तें म्हाकाच करताय जर तर मोगांत तुका दुखता जाल्यार तो मोग करो आनी तो म्हाका मानवता तर मोगाच्या भावा आनी भयणी ही सर्व संगती आमच्या मतीन घेवया आनी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत ल्हान ल्हान संगतींनी हांवें कशें मोगाची विसवण करयेत म्हणलें सोदून त्या विशयान ध्यान करना तें आमी प्रॅक्टिकल जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया देवाची कृपा आनी ताचें बेसांव आमकां सदांच आसूं दी.